बोला पुंडलिक वरदे हरिविठ्ठल पार्वती पते हर हर महादेव। श्री लयराई माता की जय गजर गायत धोंड भक्तगणांनी शिरगांवची जात्रा मनयली। शिरगांवची जात्रा ही धोंड भक्तगणां खातीर आनी होमखंडा खातीर गोंयांत तशेंच गोंया भायरूय फामाद आसा। ह्या जात्रेक लोक आंगवण म्हण देवीच्या होमखंडाक लाकडाचे भरे दितात। पळयात शिरगांवची जात्रा। RDX गोवा खातीर शिरगांवच्यान गौतम शिरोडकार। जशें की तुमकां खबर आसा की मे एप्रील म्हयन्यान शिरगांवची जात्रा आसता। सो ती आजच्यान म्हणल्यार 30 एप्रीलच्यान स्टार्ट जाल्ली आसा। ही जात्रा तिथी प्रमाणे वैशाख शुक्ल पंचमीच्या दिसा जाता। ही 5 दिसां खातीर चालू आसता। आज पयले दीस आसा जात्रेचो। जशें की तुमकां दिसता बॅकग्रावंडान आमकां शिरगांवचें टेंपल दिसता। आज सकाळच्यान सगळे रिच्युअल स्टार्ट जाल्ले आसा। सकाळी चिरा म्हणून आसता सायबिणीची, ती भटाच्या घरा कडल्यान देवळान व्हरता। ताजे उपरांत सायबीण म्हणल्यार एक कळसाच्या रुपान आसता। ती तळयेचेर वता। थंय वचून जे धोंड आसता, भक्तगण आसता, तांच्यांनी उपास केलेलो आसता। एक 11 दीस ते 5 दीस पर्यंत सोळा केल्लो आसता तांच्यांनी। सो तांकां तो प्रसाद बी दिता। आनी आज रातचे 12 उपरांत होमखंडाची प्रक्रिया स्टार्ट जातली। होमखंड म्हणल्यार इंगळ्यांचेर धोंड लोक आसता ते चलता।